हे फेक अकाउंट कशें करप? तूं RGPचो इतलो मोठो हे आमी आयकलां ते प्रमाणे हांव तेजेर कमेंट करपाक शकना. तुका आरजी कितें ती खबर आसा काय म्हणून तेणें कमेंट मारला. म्हाका खरें हांसपाक येयलो तो कमेंट वाचून. कित्याक बाबा RGPक जे पॉलिटिकल स्वरूप दिला पळय ते ईच एंड एवरी वर्ड आसा पळय ते कॉन्स्टिट्युशनांतले ते टायप हांवें केला. फुटबॉल सिम्बॉल जो मेळ्ळा पळय ते लेटर हांवें ड्राफ्ट करून पोस्ट केला. बट मनोज इज अ फोर्स. डू एटलीस्ट एडमीट की ताज्या अरावंड सगळे जाण एकठांय आयले. तो कोण आसा पळय तो आपल्या बॉल्सान बॉम्ब घेवन भोंवता. सो तेज्याच बॉल्सान तो फुटला. तो बॉम्ब मनोज परब. Hub Express Judgment 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Counter Honda. 20 years of trust and performance. Counter Honda rides on. नमस्कार येवकार तुमकां. आज असो दीस आसा की हाजे उपरांत घडये आमकां आनी मुलाखती करपाक मेळच्यो ना, खास करून राजकीय आनी खास करून लोकसभा निवडणुकी विशीं. आज असो दीस आसा की आतां उपरांत जेन्ना आमी शूट करता आमी ते वी विल ट्राय टू गेट दीस ऑन रिकॉर्ड. जेन्ना आमी शूट करता तेन्ना म्हणसर तरी कॅम्पेनींग एलावड आसा. सो हेन्स दीस इंटरव्यू. आनी आमचे बरोबर आसा श्रीकृष्ण परब जे RGPचे खांबे म्हणटाले. काल आमी पळयले तांकां इंडिया एलायन्सान दिश्टी पडले आनी तांणी इंडिया एलायन्साक सपोर्ट केलो. पक्ष खंयचो तो सांगूं ना. RGP काय इंडिया एलायन्सान ना. RGP तांणी लॉंग बॅक सोडलेलो आसा. सो एक म्हणजे RGP सोडली तुवें सारकें. आतां करता कितें नेक्स्ट? परत क्लियर करता कित्याक कालूय हो क्वेश्चन आनी काल कमेंटान हांवें खूब कितें कितें वाचलें. हां हांवें RG सोडूना. RGनसून म्हाका टर्मिनेट केला. RGन तुका काडला. हय हय. सो एक क्लियर. ओके RGन ताका काडला. वॉटे पूण तूं सद्या RGन ना. RGन ना. हय. काय मनांतल्यान RGP आसा? ना ना ना. आतां मनांतल्यान आसून फायदोच ना न्ही. कित्याक पयलीं समज आमी स्टार्टींग पासून बिफोर RG आमचें कांय पॉलिटिकल अफिलिएशनूच नासलें. फर्स्ट टायम लायफान म्हणटा ते एक RG घडोवपा खातीर आमी काम केलें. एक तिका पॉलिटिकल स्वरूपूय दिलें. तेज्या उपरांत आमी कंटेस्टूय त्या पार्टीचेर केलें. फर्स्ट बॅनर म्हटल्यार ते खंयच्या पार्टीचेर जर हांवें मानला जाल्यार ते RGP पोगो रॅलीचे फर्स्ट बॅनर रॅलीचे पोगो रॅलीचे बॅनर म्हाज्या लायफांतले फर्स्ट बॅनर. तेज्या उपरांत कंटेस्ट केलें. तेज्या उपरांत अश्यो घडामोडी जाल्यो. अशें खूब कितें कितें जालें. त्या हेज्या उपरांत मतभेद सुरू जाले आनी मागीर तेजें एक कितें तरी रिजन कितें तरी तयार केल्लें गेलें आनी मनोज जेन्ना परत तेज्या टायमान तो आतां ह्या टायमान मनोज प्रेजिडेंट जालो तेणी आपले कितें तरी एलिगेशन्स तयार केले, रिजन्स तयार केले आनी अशें सिच्युएशन क्रिएट केलें की म्हाका पार्टींतलो भायर काडपाचो आनी तेणें आपलो रायट हे करून म्हाका पार्टींतलो भायर काडलो. सो आफ्टर दॅट म्हाजें मनांतल्यान म्हणटा न्ही जाल्यार RG बद्दल म्हाजें वायट कांय ना. पण मनोज परब सदांच हांव म्हणटा की मनोज परब रॉंग डायरेक्शनान वता. ताका क्वेश्चन केल्लेलें आवडना. क्वेश्चन केल्लेल्या मनशाक तो सकयल उडोवपाक ट्राय करता आनी तेंच म्हाजे कडेन केलें. आनी जे म्हाका जालें पळय ते जेन्ना आतां जे हार्डकोर भुरगे जे आसा म्हाज्या सारके जे हार्डकोर भुरगे काम करता पळय RGन तांकां जेन्ना कळटलें तेन्ना तांकांय सेम हांव जे आज फील करता पळय ते मे बी फुडलें केन्ना तरी म्हणजे तेजी नीड सोंपली की ते खंय तरी RG मनान आसा तुज्या पुणून मनोज मनान म्हाका वायट कित्याक करपाक जाय की RGन म्हाजें वायट काय RG खातीर काय वायट जावंकूच ना न्ही. RG खातीर तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आमी बरेंच जालें न्ही की आमी जे हार्डवर्क घातलें आमी जे कितें केलें पळय ताचो आमकां बरोच फळ मेळ्ळो. पण जे आतां जर म्हाका विचारता की RG खातीर वायट आसा RG खातीर कांयच वायट ना म्हजें. पण मनोज परबान जे स्टेप घेतला मनोज परबान जे म्हाका दुखयला आमच्या भुरग्यांक दुखयला पण ताचो 100% ताचो वे ऑफ वर्किंग रॉंग आसा ते हांव सदांच क्वेश्चन करता आनी करत रावतलो. आतां इंडिया एलायन्सा कडेन गेलो तूं. येस. पक्ष खंयचो? पक्ष खंयचोच ना म्हणून इंडिया एलायन्सा कडेन गेला न्ही. इंडिया एलायन्सान आसा ते खंयच्या पक्षान आसा? कोण? इंडिया एलायन्सान जे आसा ते खंय तरी पक्षान आसा. ना हांव एक्झॅक्टली खंयच्या पक्षा खातीर वचूं ना की म्हाजो क्लियर हे आसा की आमी इतलीं वर्सां जर काम केलां RGतून जर स्टार्ट केलें आमी सदांच गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट काम केलें आनी गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट जर आमी काम केलें म्हणटा न्ही जाल्यार ते आमी ह्या लोकसभे इलेक्शन गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्टूच आमी आमचो सपोर्ट आसपाक जाय. समज गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट आमचो सपोर्ट आसा जाल्यार दोनूच ऑप्शन उरले. एक तर RG उरलें ना जाल्यार इंडिया एलायन्स उरलें. आनी हांव सदांच म्हणटा मयाचें सुद्दां तर इलेक्शन पळयलें तुमी फाटल्या हेजें जाल्यार म्हाजें म्हणणें सेम आसलें की आमी फाटले फावट जेन्ना इलेक्शन जालें 7-8 काय 9 कॅन्डिडेट आसले सगळ्यांनी 2-2,500 मतां काडली. हांवें 4,000 काडली मागीर आनी एकट्यान 4,000 काडली मागीर 3,000 एकट्यान काडली. सो 17,000 वोट्स जे आसले पळय ते अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट आसले मया कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेसिफीक. 7,000 मतां घेवन तो आमदार जो आतांचो आमदार आसा तो निवडून येयलो तो BJPचो आसलो. सो हें ह्या फावट जावपाक जायना. सो आमी स्प्लीट केली मतां तुमी फाटले फावट अननोइंगली स्प्लिटूच जाली न्ही ती. आमी जशी जितले कॅन्डिडेट रावले पळय तांणी सगळ्यांनी RGP इज वोट स्प्लिटर. फाटले फावट अननोइंगली स्प्लिट जालेत न्ही वोट स्प्लिटर अननोइंगली येस अननोइंगली. हय
फाटलेपण आमी कंटेस्ट केला न्ही, आमी जिखपा खातीरूच खेळ्ळे, आमी जिखपा खातीरूच कंटेस्ट केला आनी जिखपा खातीरूच प्रचार केला आनी जिखपाक लास्ट पर्यंत आमी जिखपा खातीरूच हें करताले, पण रिजल्ट असो आयलो ना न्ही. आतां RGP जर तुज्या RGP कडेन वायटपण कांय ना, मनोजा कडेन वायटपण आसा. RGP कडेन अशें म्हटल्यार RGPन ते म्हाका न्ही वायटपण अशें म्हाजो एक हेच वेगळो आसा, अर्थच वेगळो आसा. म्हाजें कशें आसा, हांगा आमी पर्सनल गेना खातीर नाजाल्यार पर्सनल फायद्या खातीर नाजाल्यार पर्सनल हेच्या खातीर कांय ना. आजुनूय म्हाका आरजीतले भुरगे कितलेशेच भुरगे म्हाजे बऱ्या कॉन्टॅक्टान आसा आनी बरो संबंद आसा म्हाजो तेंचे कडेन. आतां ते पॉलिटिकल फ्रेमवर्कान जर आमी पळयता जाल्यार हांव तेंच्या बरोबर अफिलेट जावपाक शकना. सावथ गोवाक सपोर्ट करपाचो तुवें मनोज परबाक, नॉर्थ ताणें आपूण कॉन्टेस्ट करता. सावथ गोवा रुबोटा कडेन वायटपण ना तुजें? जर समज म्हाका पार्टीनसूनच काडलो आनी जेन्ना काडलो तेज्या उपरांत जे म्हाज्या वांगडा भुरगे म्हाज्या बरोबर उबे रावले, तेंच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तेंच्यांनी मनोजाक सांगलें की बाबा डिस्कस करया की फुडें कितें करपाचें. डिस्कस करपाक तेंच्यांनी फूल फ्लॅश ताका आपयलो न्ही. समज तो ताका गरजूच ना, तो मेळोवंकूच ना जाल्यार आमी वचून आरजीक परत सपोर्ट दिवपाचें कित्याक उलयतले. आतां तुजे एक 2-3 गजाली ज्यो पब्लीक डॉमेनान आसा. एक म्हळ्यार RGPचे ऑफिसाचो एड्रेस, हय हो तुजे घरचो एड्रेस. 100%. RGPचो एड्रेस. हय मागीर तुजेर विश्वास दवर म्हणटा तूं की तूं RGPन ना म्हणून आमकां. हय आतां तेंच हांव सांगता न्ही, हेच कळपा. आतां काल आतां तुमकां खरेंच सांगपाचें म्हळ्यार काल एक कमेंट हांवें चड वाचूं ना, कित्याक खुबशे कमेंट अशे कितें म्हणटा ते फेक अकाउंट घेवन खुबशे कमेंट, रियल अकाउंटान चड कमेंट नासतले. तुम्ही तयार केल्ले ते तेजेरूच येता हांव. सो फेक अकाउंटान खूब कमेंट हांगा येताले आनी एक भुरग्यान रियल अकाउंट हो खंयचो तरी सावथ गोवा खंयचो एक भुरगो होतो, तेणी कितें कमेंट मारला वर्सा की म्हणपाक लागलो तूं का आरजी कितें ती खबर आसा काय म्हणून तेणें कमेंट मारला. म्हाका खरें हांसपाक येयलो तो कमेंट वाचून. कित्याक बाबा RGPक जे पॉलिटिकल स्वरूप दिला पळय, जे NGO असले आनी ताका मागीर RGP स्वरूप दिला पळय, ईच एंड एवरी आतां ते कॉन्स्टिट्यूशन यूज करून म्हाका जो काडलोय बी पळय, ते ईच एंड एवरी वर्ड आसा पळय ते कॉन्स्टिट्यूशनांतले ते टायप हांवें केला. हांवें जे पॉलिटिकल फूल फ्रेमवर्क येदी मोठी फायल करून जी धाडली पळय, मनोजान एक फोटो घातलेलो पळय ती फायल करून, ती फायल हांवें आनी विरेशान तयार केल्या. सो लास्ट पर्यंत फुटबॉल सिम्बॉल जो मेळ्ळा पळय ते लेटर हांवें ड्राफ्ट करून पोस्ट केला. सो हे सगळे फॉर्मेलिटीज हांवें केला आनी हे जर म्हाका विचारता आरजी कितें तें तुका खबर आसा जाल्यार बाबा म्हाका सारकी आनी जो घराचो तुमी क्वेश्चन केलो पळय, घराचो एड्रेस पॉलिटिकल एड्रेस दिवपाक जाय पळय एक पार्टी फॉर्म करता, तो सुद्दां म्हाज्या घराचो आसा. अजुनूय आसा. सो तेंच्यांनी काडपाक जाय न्ही. म्हाका दिसता तांकां तो आतां म्हाका दिसता तांकां तो फॉर्मेलिटी करपाक कळना दिसता की फाटल्या फावट आमी आसले सो आमी केली. तो फॉर्मेलिटी करा आनी काडा मरे, चेंज करा मरे. एक वर्सभर आतां म्हाका हे टर्मिनेट करून वर्स जालें मरे. वर्स जावच्या पयलीं तेंच्यांनी आमचे बेश्टच सायनी घेवन मिनिट्स मागीर तेंच्यांनी बरयल्ले थंय की बाबा आमी पार्टी एड्रेस चेंज करता म्हणून. रेजोल्युशन बी घेतला, अजून चेंज कित्याक जायना. मे बी फॉर्मेलिटी करपाक कळना दिसता. सो पात्रावूय तुज्याच नांवार आसा. GP न्यूजूय म्हाज्याच नांवार आसा. म्हाज्या म्हटल्यार सुनेनाच्या नांवार आसा तो. पण तेज्या वयल्यान ते कशें असलें ते नांवार आसून तितून कितें फायनान्शियल गेन्स नाल्यार तितून एडमिनिस्ट्रेटीव रायट्स तशें कांय नासलें. GP न्यूज सोशल पब्लीक प्लॅटफॉर्म. सो तो प्लॅटफॉर्म आरजीचेर आतां इतले एलिगेशन्स केले पळय न्ही. आतां तू करता यो ओपनली एलेजिंग की बाबा ते वोट स्प्लिटर म्हटला आनी यू हॅव मेड सो मेनी कॉमेंट्स. तूच स्वता आशिल्लो जनरल सेक्रेटरी. येस. तू यू हॅव टू नाव इदर से सॉरी टू पीपल की बाबा आपली चूक जाली की आपण अशी पार्टी फॉर्म केली आनी आपूण जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो. ह्या हेजेर तुका एक बरें म्हणपाक शकता की सदांच एक पयलीं जेन्ना आमी स्टार्ट करताले पळय, जेन्ना स्टार्ट करताना सदांच अशें बरें म्हाका ते फ्रेंड सर्कल आसता पळय, सदांच म्हाका एका भुरग्यान एक डायलॉग मारलो. तो आयज डायलॉग तुका सांगता हांव. तूं मरे म्हणपालो एक बॉम्ब तुज्या बॉल्सान एक बॉम्ब तयार करता म्हणपालो. तो बॉम्ब म्हणपाक लागलो असो आसा तुमी केलो तयार म्हणपालो पण डिफ्यूज बटन तुमचे कडेन ना. आनी खरोच आनी आतांय हांव म्हणटा जो कोणा वांगडा तो आसा पळय, तो आसा आसना खबर ना म्हाका, पण आसा सुद्दां न्हू जाल्यार तो कोण आसा पळय तो आपल्या बॉल्सान बॉम्ब घेवन भोंवता. सो तेज्याच बॉल्सान तो फुट्टलो आनी तो बॉम्ब मनोज परब. आनी तो कित्याक सांगता तुका, ताका गेना फुडें आनी कांय दिसना. गेन आपल्या फायद्या फुडें ताका कांय दिसना. सो ते फायदो जालो, आपलें काम जालें, तो सोंपलो. आयडियल्स आशिल्ल्यो. लेट्स टॉक अबाउट आयडियोलॉजी नो. RGPच्यो आयडियोलॉजीज आर स्टील विथ यू? गोंयकार, पोगो बिल. 100%. पोगो बिल करचेशें दिसता? गोंयकार डिफायन करचो कसो दिसता आनी करपाकूच जाय. पोगो बिलाचे थ्रू नाका? समज सारकें स्वरूप दिता जाल्यार कित्याक नाका. म्हणजे जर एक्सेप्ट जाता कॉन्स्टिट्युशनली तर एक्सेप्ट जाता जाल्यार 100% जाय. तुवें तयार केल्ली बिलां ती? ना, बिलां आमी करूं ना. यू आर पार्ट ऑफ इट? पार्ट ऑफ इट. डिस्कशन एंड यू आर जनरल सेक्रेटरी ऑफ पार्टी? 100%. सो आतां इंडियन एलायन्साक तूं कित्याक डिफायन करपाची गरज आसा? सो वेन यू आर जॉयनींग इंडिया एलायन्स सांजे कडेन व्हरपा आनी पोगो बिल दिवपाचें सांगपाचें हें एक्सेप्ट कर आपूण जॉयन जाता म्हणून. जर हांव खंयची पार्टी जाल्लो, कितें म्हणटा तसो खंयची पार्टी जॉयन जाल्लो नाल्यार फुडें जातलो
जाल्यार हें म्हाजें पयलें आसतलें की बाबा म्हाजी जी आयडियोलॉजी आसा पळय ती हांव तेंच्या फुड्यान दवरतलो. रमाकांत कलपा सपोर्ट केला तुवें? हय 100% एस अ इंडिया अलायन्स सपोर्ट केला. सो ताका सांगतलो काय ना पोगो बिल पास कर म्हणून? गोंयकार डिफायन कर म्हणून सांगतलो. डिफायन गोंयकार कितें आसा पळय आता पोगो बिल ना जाता तुका पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हटल्यारूच गोंय डिफायनिंग गोवन न्ही. आनी ते मागीर पर्टिक्युलर जे हे आसा पळय तांणी जे सांगलां की 61 वेळार जे बापूय बॉर्न जाल्लो की जे बॉर्न जाल्ले परफेक्ट तेच. हय डेफिनेशन गोंयकाराचें डेफिनेशन आसपाक जाय. सेम डेफिनेशन हय. आनी समज तुमकां आनीक कितें डेफिनेशन डिस्कशनाक हाडा पळोवया डिस्कस करया. आनी आय एम ओपन टू डिस्कशन. म्हाजी आयडियोलॉजी ही आसा की गोंयकार डिफायन जावपाक जाय. समज तुमकां दिसता हांव कोणा कडेन मांडटा ते तर हांव असो न्ही की आय एम नॉट अ हिटलर की हांव सांगतलो बाबा हे घे हेच पास करून दाखय. हांव तसो न्ही. गोंयकारांचे हक्क गोंयकार पयलीं डिफायन कर आनी मागीर फुडले हक्क कितें आसा करया न्ही. ते तूं करतलो काय ना? 100%. हांव तर खंयची पार्टी जॉयन जालो फुडें जाल्यार म्हाजो पयलो डिमांड तोच आसतलो की बाबा गोंयकार डिफायन करा. कित्याक गोंयकार हक्कच ना जाल्यार फुडें कितें करतले? गोंयकार डिफायन नाल्यार कितें करतले? जे इंडिया एलायन्साक जॉयन जालो पळय तेंचे सगळ्यांचे हायकमांड आसा दिल्ली. हय तेंचेरूच तुम्ही बोळ घालताले पयलीं 100%. हय की बाबा आमचो हायकमांड हांगाच आसा आमचो हायकमांड हांगाच आसा हय म्हणून. हय. आतां तुका तुजो हायकमांड जर खंयी जॉयन जालो हायकमांडूच ना जर जॉयन जालो इंडिपेंडंट आसा पळय सिंपल सांगता. काल आनीकूय कमेंट हांवें वाचलो तेजेर ते कितें म्हणटात की ना ही इज अ ट्रेटर खंय कोणी तरी एक बरो फेक अकाउंट ही इज अ ट्रेटर. अरे समज आर्जीनसून म्हाका काडलो जाल्यार सद्याच्या हितून हांव इंडिपेंडंट आसा न्ही. हांव कितें स्टेप घेवंक शकता. फाल्यां सगळी बीजेपी जॉयन जावंक शकता काँग्रेस जॉयन शकता आप जॉयन जावंक शकता. पूण हांव खंयचीच पार्टी जॉयन जावना. हांव म्हाज्या आयडियोलॉजीकूच स्टिक जाला स्ट्रिक्ट आसा सारको. हांव एंटी गव्हर्मेंटूच रावला. आनी एंटी गव्हर्मेंटर म्हणटा जाल्यार फर्स्ट टायम अशें दिसून येयलां एक खंय तरी गोंयान अशें दिसून येयलां की सगळे जे पार्टी आसा पळय आपले कितें ते मतभेद कितें आसा ते सोडून एका प्लॅटफॉर्मार येयला. कित्याक बिकॉज वोट स्प्लीट जावपाक जायना आनी कितें तरी एक युनायटेडली कितें तरी जावपाक जाय. जाल्यार वाय नॉट वी आमी कित्याक युनायटेडली येवपाक नाका? सारकें. आतां तुजेर एक एलिगेशन आसा तूं पयलीं खंय सांखळे उबो रावपाचो तुवें मागीर उलोवपा नाका रावपा नाका म्हणून तूं बिचोले चूज केले. बिचोले खंय तुजे बीजेपीचे फ्रेंड आसा तेंचे वायटपण नाका म्हणून तूं अशा जाग्याचेर कॉन्टेस्ट केली जंय आरजीपीची ऑलरेडी बेस आसा आनी तूं थंय रावना. यू आर फ्रॉम बिचोले आनी मागीर थंय तुवें मतां घेतली. हो बेस्ट क्वेश्चन तुवें विचारला कित्याक हो जो क्वेश्चन आसा पळय हो ओपन प्लॅटफॉर्मार मनोजान आपल्या तोंडांतून म्हटला की हेणी अशें केलां. जेन्ना आरजी स्टार्ट जाल्ली 2018 जेन्ना हांव तांकां कनेक्ट जालो पयलीं ते दोग तीग जाण आसले. ते 7 जाण म्हणटा पळय 7 जाण म्हणटा पळय ते 7 जाण कोण आसले दिसता पयलीं आमी पळोवंक ना तांकां. 3 जाण आसले तांकां घेवन मागीर फुडें कितें जालां पळय तेन्ना हांव जॉयन जाला आनीक भुरगे जॉयन जाले बाकीचे. मागीर ते फुडें बिल्ड जावपाक लागले. तेन्ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली म्हाजेर की बाबा बिचोले तालुका कितें आसा पळय तो तुवें पळोवपाचो. आमच्या बिचोले तालुक्यान 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी बिचोले सांखळे आनी मया. आतां जेन्ना आमी टीम बिल्ड करपाक भोंवता फर्स्ट फेजान म्हाका दिसता सगळ्यो टीम ज्यो आतां आसा पळय सत्तरी आनी बिचोले ह्या सगळ्याक जे आसा पळय टिमीचे हांवूच भोंवन बिल्ड केल्लेले आसा. सो ह्यो जर बिल्ड करतना आमी जर भोंवता सगळ्याक भोंवता जाल्यार ऑब्वियसली सगळ्याक भोंवतलो न्ही. आनी लास्टाक कंटेस्ट करपाचो टायम येता. हांवें वचून मया सांगलें की म्हाका मया उबो रावपाक जाय. हांवें सांगूं ना हेच तो अशें प्रेजेंट करता की हांव हांगा भोंवलो थंय भोंवलो. आनी बीजेपीचे फ्रेंड्स म्हणटा पळय म्हाजे फ्रेंड सगळ्याक आसा गोंयभर आसा. सो बिचोले कित्याक उबो रावना तूं? रावपाचें नासलें इंट्रस्टेड नासलो बिचोले. इंट्रस्टेड ना घरचें मरे तूं घरचो गरज नासली मया भायलो म्हणटाले लोक. पण इलेक्शना टायमार हो इशू खंयच येवंक ना भायलो म्हटल्यार पळय ते हेच कोण आसा पळय एक स्पेसिफीक आसले थोडे पळय तेच करता. तेंचे कडेन आमी डिस्कस करून जाल्ले क्लियर ते एक्सेप्ट जालें. आनी आतां इंट्रस्ट ना पळय सिंपल गजाल. हेच्या फुडें म्हणटा तो काय फाटले फावट म्हणटा तो फाटले फावटी जाले फुडले फावट सादी गजाल. समज हांव एक एग्जाम दिली भितर हांव फेल जालो. आतां तर म्हाका म्हणटा की तूं दुसरी एग्जामीची स्टडी कर आनी दुसरी एग्जाम दिवपाक चल. हांव कित्याक वतलो? कित्याक मे बी हांव फाटले हे एग्जामीक फेल जाला जायत पण फुडल्या एग्जामीक हांव पास जावपाची शक्यता हांवें पयलीं दिला थंय चड आसा न्ही. दुसरी एग्जाम दिवपाक ती स्टडी करपाक कित्याक वतलो? म्हणजे मया मया हय कित्याक ते स्टार्टूच म्हाज्या राजकारणाची थंय जाली न्ही. सो हांव थंयच रावतलो सिंपल. मया फायनल इंडिपेंडंट हय सध्या तरी 100% इंडिपेंडंट. सध्या मी अजून काही इलेक्शन 2-3 वर्सां आसा. हय 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 फॉर एवर इंडिपेंडंट. सिच्युएशन वायज न्ही ते काय सांगपाक शकता. काय चिंतून बी आयला कितें? ना 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 कांयच चिंतून ना. ना ब्रेक करपा न्यूज गरजूच ना ब्रेकिंग न्यूज करपा मेळटा गरजूच ना सध्या इंडिपेंडंट आसा. म्हाजो फूल फ्लॅश सपोर्ट इंडिया एलायन्साक आसा. 27 पर्यंत सिच्युएशन वायज कितें आसा पळय आमचे तुवें जशें म्हटलें आयडियोलॉजी हांव दवरतलो डिस्कशन जातलें खूब कितें आसा न्ही. आनी पळोवपाक गेल्यार थंय सगळ्यो पार्टी आसा थंय सगळ्यांचे कॅन्डिडेट्स आसा न्ही. ओके सगळें पळोवपा जाता. बरें हे फेक अकाउंट कशें करप? तूं आरजीपीचो इतलो मोठो हे आमी आयकला ते प्रमाणे
की जे अकाउंट येता पळय ते सगळे जाण म्हणटा की कोणाचेरी कॉमेंट मारले की सकयल येता पळय उजो 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 आनी हे मागीर त्या मनशान तो म्हणटा ना ना ते RGPचे फेक अकाउंट म्हणून. सो आतां सांग खरेंच फेक अकाउंट? पळय आमी जेन्ना RG स्टार्ट केल्ली पळय आमकां खरें सांगपाचें म्हणल्यार फेक अकाउंट करपाची गरज नासली स्टार्टींग. कित्याक आमी जो बरें काम केल्लें आनी बरे भुरग्यां मदीं आमी युथा मदीं बरे भितर पर्यंत पावल्ले. सो आमचे जे अकाउंट्स आसले रियल आसले. पण मागीर खंय घडये आतां कितें फुडें फुडें वयता पळय तेन्ना मे बी कोण आपल्या स्वार्था खातीर करता आसतलो. पण आमी एज अ IT टीम आमी केन्नाच कोणाक सांगूना की फेक अकाउंट कर म्हणून. पण आमी ही ट्रेनिंग सगळ्यांक दिल्ली की बाबा कितेंय जावं कमेंट मार. समज मनोजाच्या अगेन्स्ट उलयता जाल्यार तेज्या अगेन्स्ट कमेंट मार. समज बरो करता जाल्यार एक बरो कमेंट मार, ना जाल्यार उजो तरी म्हणून कमेंट मार. कमेंट मारपाक आमीच शिकयला. सो म्हाज्या सुद्दां अगेन्स्ट काल येयल्या पळय आमीच ट्रेन केल्ले भुरगे. पण त्या भुरग्यांनी आपल्या अकाउंटासून कमेंट मारूना. एक 2-3 जाण तर सोडले न्ही, एक 4-5 जाण चड वयता 4-5 जाण तर सोडले न्ही, तेच भोवन जे कमेंट मारल्या तेच्या भायर तर पळयत न्ही जाल्यार फेक अकाउंटाचेच कमेंट आसा. आतां मे बी तेंच्यांनी मे बी आपली आयडेंटिटी दाखोवंक म्हणा की खंय तरी म्हाजे कडेन बरें रिलेशन आसतलें नाल्यार आनीक कितें आसतलें त्या खातीर मे बी तेंच्यांनी फेक अकाउंट यूज केला. पण फेक अकाउंट हांवें तरी केन्ना कोणाक सांगूना की फेक अकाउंट कर आनी बाबा तूं कोणाचेर दुसऱ्याचेर कमेंट मार. हांवें केन्ना सांगूना. पण आमी हें सांगलां की बाबा कमेंट मारप कंपल्सरी. कित्याक आपलो से आसपाक जाय न्ही. पयशे घेतले म्हणून बोवाळ चल्लो की पयशे घेतले खंयची रिसिप्ट आनी हेजेर वॉट इज द ट्रूथ बिहायंड इट? ते रिसिप्ट हांवें पयली ती आसली 2019ची. सो हांव म्हाज्या तरी ऑफिशियली आनी ती NGO रिसिप्ट ती. सो म्हाका म्हाजे कडेन काय तरी येना तेजें ऑफिशियली. तुमी ते चिवटे कडल्यान पयशे बी घेतले? आतां पळय हो एक बेस्ट क्वेश्चन तो विचारला. हितून कशें आसा हो फर्स्ट म्हाज्या आनी मनोजा मदीं जर हें जालां न्ही जाल्यार स्टार्ट वीथ दीस आनी एक तेच्या पयलीं एक बारीकसो इन्सिडंट आसलो हें आसलें. आतां म्हाका तुमी जर आयकलां जाल्यार म्हाका तेंच्यांनी कितें म्हणून काडलो मनोजान की एंटी पार्टी एक्टिविटी. तुका ऑफ रेकॉर्ड खबर आसा जाल्यार म्हाका खबर ना. ऑन रेकॉर्ड तर कोणाकूच खबर आसना की ते एंटी पार्टी एक्टिविटी कितें आसा ती. आयकलां हांवें थोडें. ऑफ रेकॉर्ड तुवें खूब आयकलें आनी तुवें आयकलां पळय तशेंच हांवें 4-5 स्टोरीज आयकले. कळ्ळें. खूब प्रत्येक मनशाक तेणी तेका जसो हें लागता पळय म्हणजे तेजो कसो सिनारियो आसा पळय सिच्युएशन पळोवन तेणी खूब लोकांक खूब स्टोरीज सांगलेल्यो आसा. आतां चिवटेचें एग्जांपल दिता हांव. तर एंटी पार्टी एक्टिविटी जाल्यार तूं जेन्ना चिवटे असल्या दुसऱ्या पार्टीच्या मनशाक मेळपाक वता नाल्यार तूं तुजें रिलेशन बिल्ड करता. मागीर तूं खंयच्या तरी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टी रिजनल पार्टी भायल्या स्टेटांतल्यो ज्यो पार्टी आसा पळय तांकां तूं वचून मेळपाक वता जाल्यार हे डिस्कस करता. तूं न्हिदलो तूं तेन्ना पार्टी हितूनूय नासलो जी हें आसा पळय पोस्टारूय खंयच्या नासलो. तूं कसो डिसायड करपाक शकता की आयज आपूण वयतलो आनी ताका मेळटलो. हें तूं कोर कमिटीन डिस्कस करपाक जाय. कोर कमिटीचें रेजोल्युशन जाय. कोर कमिटीन डिस्कशनाक येवपाक जाय. मिनिट्सान जाय की बाबा आमी हें डिस्कस केलें आनी हें अशें डिसायड केलें. तूं आतां चल मेळपाक. हें खंय जालां. तूं उठलो सकाळीं उठलो तुज्या तकलेन कितें तरी येयलें तुवें खंय तरी मेसेज घेतला आनी तूं गेलो तूं मेळोन येयलो आनी मागीर फोटो काडटा आनी आमकां फोटोवर कळटा की बाबा हो गेला वयता खंय तरी गेला आनी खंय तरी असो मेळटलो म्हणून. सो ही एंटी पार्टी एक्टिविटी न्हू. तुमकां हेल्प केल्लें काय ना चिवटेन? ना ऑफिशियली करूंक ना. तेच हांवें कालूय प्रेसाक हांवें तेच म्हटलां ऑफिशियली करूंक ना. अनऑफिशियली कितें केलां न्हू जाल्यार ते मनोजूच सांगतलो. कित्याक अनऑफिशियली कितें केलां पळय तें खंयच्याच अकाउंटान ना आनी खंयच ओपन हितून ना. ते फक्त मनोजाक खबर आसा आनी मे बी आनीक कोण दोग जाण जाल्यार खबर. तूं आतां मनोजाक फायनान्शियल मिसएप्रोप्रिएशनान घालता. पयशे घेवप म्हटल्यार ऑफिशियली ना. ऑफिशियली खंयच घेवना. कित्याक तो सदांच म्हणटा पळय आपल्या कडेन तो रडटा बिडटा पळय खंयच पयशे ना. ती खरी गजाल. ऑफिशियली खंयच ना. आतां अनऑफिशियली खंय आसा तोच सांगपाक शकता. RGP कडेन पयशे ना? अकाउंट म्हणटा जे अकाउंटान इलेक्शना कडेन नासले. अमित पालेकर आसा आम आदमी पार्टीचो. तो म्हणटा की सकाळीं म्हणटा तो पयशे ना म्हणटा आनी ऑफिसाचे बिहेन दिवपाक. सांजचो म्हणटा लोकसभा इलेक्शन करपाची. एक्झॅक्टली म्हणून आतां डावट येता न्ही की बाबा समज अकाउंटान पयशे ना आनी तूं रडटा आनी सांगता की आपल्या तूं 2 कोटीचो कितें तरी हिशोब घातलो आपल्याक इतली गरज आसा जाल्यार आतां समज तूं केला आतां तेच पळोवपाक जाय न्ही अकाउंट कशें दाखयता तो. आसा काय ना त्यो म्हणसर तूं नाशिल्लो दिसता. लोकसभे म्हणसर तूं ना. हांव इलेक्शन जावन फाटल्या जुनान कितें टर्मिनेट केला न्ही. हांव वर्किंग कमिटीन हें आतांचें ना तेजे जानेवारी फाटल्या जानेवारी. आतां म्हणसर मेंबर आसा तूं RGP? ना म्हाका काडलो न्ही. टर्मिनेटेड एज ऑफिस बेरर. ऑफिस बेररूय केलो आनी नॉट फ्रॉम मेंबरशीप. मेंबरशीप केला जाल्यार म्हाका खबर ना. पण आतां रिन्यूवल न्ही. तू फावंडर मेंबर तर तुका काडलो आनी CECतलो काडलो जाल्यार 1 year रिन्यूवलार आसता न्ही ते. तुका जाय जाल्यार हांवें करूं ना. आतां सकयल घालप श्रीकृष्ण परब RGP मेंबर. आतां ते म्हाका आतां वर्स जाल्यार म्हाकाय याद ना की ते लेटर कितें बरयलें की तेंच्यांनी CECसून काडला. हरशीं तेंच्यांनी CECसूनय काडला एक जालें फावंडर मेंबर्सानूय काडला
आणि मेंबर जर हितूनच ना फावंडर मेंबरानूच तूं काडपाचें रेजोल्युशन घेतला जाल्यार हांव आनी कित्याक वचून तरी फावंडर मेंबर कोण काडू शकना रे. काडू शकता, कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते आसा. विचार मनोज. फावंडर मेंबर इज नॉट दिस थिंग. आय हॅव स्टार्टेड समथिंग. इज ट्रूथ. आफ्टर समटाइम्स यू माइट रिमूव मी फ्रॉम द पोस्ट बट आय हॅव स्टार्टेड समथिंग इज ट्रूथ. कॉन्स्टिट्यूशन तूं जर आमी ड्राफ्ट करून दिलें न्ही जाल्यार वयर ECI एक्सेप्ट करना. अशें फावंडर मेंबरूय काडपाक शकता. इट्स हें आसपाक जाय न्ही, ओपन प्लॅटफॉर्मार आसपाक जाय. सो फाल्यां परत जाय जाल्यार मनोज परबाक फावंडर मेंबर म्हणून काडपाक लोकांनी वोट केले ताका जाल्यार काडपाक शकता. इतले डेमोक्रेसी आसा. हय आसपाक नाल्यार ECI तुका पॉलिटिकल पार्टी अशें घरातली पार्टी कशी कोणाक करपाक दितना न्ही. ओके. सो ते इट्स अ लिगल थिंग. सो मेजॉरिटी जर तुजे कडेन आसा, मेजॉरिटी जर तुजे कडेन ना जाल्यार तू कॅनॉट सिट ऑन दॅट पोझिशन. सो नो कॉम्प्रोमाइज विथ RGP ऑन वॉट? ऑन एनीथिंग. वचपाना परत. ना ना परत वचपाचो क्वेश्चनूच येना. मनोजान सांगलें आपयल्यार यो रे म्हणून. इम्पॉसिबल. नो. आपोवचो ना काय वचचो ना? आपोवचो ना ते आपोवचो ना काय आपयतलो पळय तेजेर, पण हांव वचचो ना. वचचो ना. क्वेश्चनूच येना, चिंतपूच जायना. आउट ऑफ RGP. 100% आउट. कित्याक म्हाका काडलो चल बरें सिंपल गजाल. चिंतू येता आसलें केन्ना जेन्ना समज म्हाका काडलो, हांव म्हाजेर एलिगेशन घातलें न्ही, म्हाका काडलो टिमींग कित्याक वांगडा दवरूं ना? तुका टीम जाय. हांव नाका आसलो समज, हांवें तरी कितें केलें, तूं तर सारको आसा, हांवें तर कितें केलां, म्हाका घाट टिमींग आपल्या बरोबर दवर न्ही. तूं कित्याक दवरूं ना? एकदां तेंचे कडेन उलोवपाक ट्राय कित्याक करना तो? समज इतलो तर तुका इतलो तर केअरलेस एटिट्यूड तुजो आसा, तूं एक पॉलिटिकल पार्टी चलयता, तूं एक घरांतले कितें तरी सोसायटीची हे चलयना, तूं एक पॉलिटिकल पार्टी चलयता, तितून कितलेशेच हजार भुरग्यांनी आपले सॅक्रिफायस दिवन आपले खूब कितें कितें सायडीक धरून तुज्या खातीर काम केलें, RGP घडोवपा खातीर काम केलें. त्या भुरग्यांक तर तूं एका मनशाचें कितें आसूं, तुजी रिजन्स कितें आसूं शकता, त्या हेच्या खातीर तूं त्या भुरग्यांक सोडटा जाल्यार तूं कसलो लिडर तर? आनी तूं वॉट इज द फ्युचर ऑफ RGP अकॉर्डिंग टू यू? ते फ्युचर आसा पळय ते आतां उलोवप म्हाका बरें दिसना. ते फ्युचर कितें आसा पळय ते लोक ठरयतले आनी लोकांनी कितें दिसता? हांव तेजेर कमेंट करपाक शकना. नो फ्युचर काय ब्रायट फ्युचर? मनोज तर असो कमेंट करपाक शकता इफ एल्सान. समज मनोज तर असो आतां जसो काम करता पळय आनी असो जर हट करत रावलो लोकांक न्ही आनी केअरलेस एटिट्यूड असो आतां आसा तसोच दवरीत रावलो न्ही जाल्यार अवश्य नो फ्युचर. पण तो सुदारलो, तेणी बरें केलें. कित्याक आजून हांवें कालू म्हाज्या स्टेटमेंटान म्हटलां कित्याक म्हाज्या सारके कितलेशेच भुरगे आजून पर्यंत हार्डवर्क करून काम आसा अर्जीन म्हणून खंय तरी RG टिकल्या न्ही. आतां मनोजाक कितें दिसता की आपूण काम करता म्हणून RG चलता. सॉरी, तशें चलना. भुरगे डेडिकेटेडली काम करता म्हणून RG चलता, नाल्यार हांगा RG. बट मनोज इज अ फोर्स. डू एटलीस्ट एडमीट की ताज्या अराउंड सगळे जाण एकटे आयले स्टार्ट करतना आतां सुद्दां. विदाउट मनोज RG वूड नॉट बी RGP. ते आतां कशें आसा, तूं जर तशें तर न्ही जाल्यार 100% तेणी रॉंग केलें जाल्यार RG फूल बुडपाक जाय, बंद जावपाक जाय. वॉट एवर इट इज. पूण मनोज इज अ फोर्स. एडमीट ऑर नॉट एडमीट? एट प्रेझेंट येस. एट प्रेझेंट येस. हय. आनी हे सगळें जावपाक शकलें मनोजा खातीरूच. मनोजाचे विचार जे असले आनी आमी जे फ्रेंड लेवलार, हांव ताका पयलीं फ्रेंड लेवलार कनेक्ट जालो. तुमी तर स्टार्टींग पासून आमकां पळयलें जाल्यार आमी फ्रेंड लेवलार कनेक्टेड आसले. सो त्या लेवलार जेन्ना आमकां विचार पडले आनी ते विचार सगळ्यांक पटले आनी सगळे जाण आमी कितें तरी बरें करतले म्हणून फुडें चल्ले आनी त्या कलेक्टीव एफर्ट्स सगळ्यांच्या इच एंड एवरी भुरग्यांचे जे आतां आर्जीन आसूं नासूं नाल्यार कोण आर्जीन केन्ना नासूय बी फक्त सपोर्ट सो दिला पळय, हे सगळ्यां इवन प्रेस हे सगळ्यांचे कलेक्टीव एफर्ट्सा खातीर खंय तरी RG वयर सरली. इट इज अशें म्हणपाक शकना. आनी आतां जर म्हणटा तेन्ना हितून सुद्दां तर तो खंयच्याच कमिटीन सुद्दां तर तो नासलो त्या टायमार, ताका फुडें काडप, फुडें थेवप म्हळ्यार इट वॉज अ कलेक्टीव डिसिजन न्ही की बाबा मनोजाकूच फुडें घेवन कितें तरी करपाक जाय. सो इट वॉज अ कलेक्टीव एफर्ट. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. आनी कितें आसा आमकां टिप्स बी दिता हाव टू म्हणजे खंयचेय व्हिडिओ कसो व्हायरल करप तेजेर मागीर कानान सांग, असो सगळ्यांक कळटलें. चड बरें रे 3 जाणां. देव बरें करूं आनी ऑल द बेस्ट इन युअर फ्युचर. थँक्यू. पॉलिटिकल जर्नी. आनी खंय जॉयन जाल्यार आमकां पयलीं येवन सांग. 100%. हां 100%. ब्रेकिंग करपा खातीर. हां येस. तुम पळयतात हब एक्सप्रेस अँड मे बी दीस इज वन ऑफ द लास्ट इंटरव्यूज ऑफ दीस लोकसभा इलेक्शन्स. आनी आमचे बरोबर आशिल्ले श्रीकृष्ण परब. अँड वेन वी स्टार्टेड दीस इंटरव्यू सिरीज वी नेवर इमॅजिन दॅट श्रीकृष्ण परबाक हांगा हाडून आमी इंटरव्यू करतले बिकॉज ही वॉज जस्ट देन आउट ऑफ RGP म्हणजे खूब पयलीं. पूण तेन्ना ही वॉज व्हेरी न्यूट्रल अँड काल ताणें सरप्रायज्ड एवरी वन बाय सपोर्टींग इंडिया एलायन्स. यू आर वॉचिंग गोवा न्यूज हब.
युअर फेवरेट वेबसायट कीप वॉचिंग अस आनी देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक की जाणी लोकसभा इलेक्शन कवरेजीच्या निमतान आमचे कडेन जोडले. फ्युचरानूय जोडून रावा आमच्या बरोबर, कारण इलेक्शन जावन सोंपना, इलेक्शन जावन सुरू जाता आनी जायतले तुमच्या मुखार आमी पासय बी घेवन येतले. आनी सद्या गरमी जाता, सो केन्ना एकदां 7 तारीख जाता आनी उदकान उडकी मारता अशी सगळ्यांक जाल्लें आसा. बुडकी मारपा ह्या खंयच्याय न्हंयचेर, सो पळयत रावात गोवा न्यूज. Hub Express Judgment 2024, powered by Panchamrita. Travel partners Counter Honda. 20 years of trust and performance. Counter Honda rides on.